प्रसाद चौधरी यूथ काँग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी. आमचे लिडरान आमचो इंचार्ज सौम्यजी आणि आमचो अध्यक्ष अर्चितान वेवस्थीतपणान आमचो जो US स्टेट डील हा तेंच्यांनी सांगला. तुमकां सांगूंक सोदता हांव की काँग्रेस पार्टीन एक स्लोगन दिल्लो, जय जवान जय किसान. तसोच भारतीय जनता पार्टीचो एक स्लोगन हा, जय मोदी जय अदानी. कित्याक मोदी आनी अदानीक वाचोवपा खातीर तांच्यांनी आमचो देश विकला हें दिसता. सो आमी जे प्रोटेस्टा तर्फेन दर एक युवकांक सांगूंक सोदता आनी हांव गोंयचे मुख्यमंत्री सुद्दां सांगूंक सोदता की गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा की यूथ शूड पार्टिसिपेट इन फार्मींग. समज फार्मींग आनी फार्मर्साक फोंडान घालपाचो ह्यो ट्रेड डील आसा तर हाव यूथ वील पार्टिसिपेट और हाव यूथ वील टेक दीस एज अ प्रोफेशन. ते कांय हितून प्रॉफिटूच ना. कित्याक ह्यो जो कायदो आयला आनी ह्यो जो ट्रेड डील जाला हेतून आमचे फूल शेतकरी, आमचे फूल फार्मींग कम्युनिटी, आमचे फार्मींग बिझनेस ठप्प पडलेलो आहा. सो आमचो यूथ काँग्रेसचो देशभरात एकूच डिमांड हा की ह्यो जो US ट्रेड डील हा बिहायंड द बॅक डोर ऑफ एप्सिन स्टायल जे पास जालेलो हा ते रद्द करचो आनी फार्मर्स शूड गेट अ लिगल गॅरंटी ऑफ MSP. अजून पर्यंत केंद्र सरकारान लिगल गॅरंटी MSPचे कांयच उलोवंक ना. सो दीस ट्रेड डील इज सेम लायक हाव वी हॅड गॉट 2 years बॅक फार्म लॉस, मागीर ते तेंच्यांनी विथड्रॉ केले ते. आनी तिसरो जो डिमांड हा की इंडिया डेटा शूड नॉट बी हँडेड ओवर टू अमेरिका. समज इम्पोर्ट ड्युटी ते झिरो करता अमेरिका, ऑल द इंडस्ट्री वील कम हियर अँड मोदी गव्हर्मेंट वील गिव एंटायर डेटा टू देम. कितले आमचे लँड हा, किती आमचे रिसोर्सीस हा, किती आमचे प्रॉफिट हा. सो वी यूथ काँग्रेस एज अ काँग्रेस पार्टी ऑल्सो वी आर रिजेक्टिंग दिस. वी आर डिमांडिंग that they should withdraw this trade deal and they should give a justice to farm laws. And youth will only participate or only motivated to join the farm or farming profession if they get any opportunity and if they get any profit from it. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.